बायणा चामुंडा आर्केडच्या 6व्या माळयेर रावपी सागर नायक हांच्या फ्लॅटात 7 ते 8 जाणांनी मेळून दरोडो घातिल्लो। ह्या वेळार सागर नायक हांच्या तकलेर लोखणाच्या रॉडान वार केल्लो। तशेंच सागर नायकाची घरकान्न हर्षा आनी चली नक्षजा हांकांय मारबडय केल्ले। ते उपरांत तांचे हातपाय बांदून तांच्या तोंडात कपडो घालून दरोडेखोरांनी भांगराच्यो वस्ती आनी रोख रक्कम घेवन पळ काडिल्लो। ह्या प्रकरणाचो वट्ट 8 दिसां उपरांत मुरगांव पुलिसांनी छडो लायलो। ह्या प्रकरणात पुलिसांनी मूळ ओडिशाच्या 6 दुबावितांक महाराष्ट्र आनी ओडिशाच्यान अटक केली। तशेंच कांय मुद्देमालूय पुलिसांनी जप्त केला। चामुंडा आर्केड इमारती कुशीक बेळपुरी पानीपुरी विकपी ह्या प्रकरणातलो मुख्य सूत्रधार आशिल्ल्याचें कळटा। बायणा डेकॉयटी केसी भितर गोवा पुलिसांनी आतापर्यंत 6 जाणांक अटक केल्ली आसा। हे 6 जाणांक गोवा पुलिसाच्या टिमीन कल्याण ठाणे ह्या एरियेंतल्यान तांकां धरिल्ले आसात आनी ह्या कामा भितर तांणी मुंबय पुलिसांची मदत घेतिल्ली। ह्या 6 जाणां भितरले 3 जाण आसा हे शातीर चोर आनी हे सारखे प्रोफेशनल ट्रेन चोर। हांचो आस्पाव बाकीच्या कडेन आसपाक शकता। हे 6 जाण आसात ते ओरिसा ह्या स्टेटीक ते रावपी आनी ते हांगा चोरयो करताले अशें उघड जाल्लें आसा। आतां पुलिसांची टीम आयज सांजे मेरेन तांकां घेवन गोंयांत पावतली अशी माहिती आमकां दक्षिण गोंयचे अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हाणें दिल्या। मेळिल्ली म्हायती प्रमाणे तांचे कडल्यान मोठ्या प्रमाणांत रिकवरी जाल्ली आसा। जो माल चोरयेक गेल्लो ते चोरयेक गेल्ल्या मालाची बी मोठ्या प्रमाणात रिकवरी जाल्या अशी माहिती वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांनी दिल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव पिंगुवाले।